संचलनाक कारण जावन आसचे मस्क्युलोस्केलिटल सिस्टम म्हणटना आमक उडगासेवचे स्नायू, गांठी आणि हाड. आमगेले आरोग्य भाग्याचे हाजी फुडले उपाख्यानांतू आमी गांठीचे आणि स्नायूचे संपूर्ण माहिती घेतिलस. आजी आमी हड्डाचे आणि झरलेले गांठीचे विषयारी माहिती घेऊया. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जावचे श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल शेणे चित्रीकरण शाले सुकून ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आरोग्य भाग्य हक्का तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 15चे उपाख्यानाक येवन पावल्यांचे. आजी आम्ही चयन केलेले विषय ऑर्थोपीडा, ऑल अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आजी आमगेल मध्ये आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध कन्सल्टंट हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर योगेश डी कामत हानी. डॉक्टर मामा तुमके उपाख्याना स्वागत. डॉक्टर योगेश कामत हानी MBBS आणि MS पदवी युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई हांग कोरनो MS स्नातक पदवींतू गोल्ड मेडल फावो केले. DNB ऑर्थो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लंड आंतू FRCS आचे घेवपी जावन आसची. 10 वर्सांपेक्षा चेड काल हानी UK आणि युरोपांतू तांगेले सेव दिवन प्रस्तुत कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हांतू आणि कोडियालाचे सुलतान बत्तरींत आसचे गती गेट एंड पोस्चर हांतू कन्सल्टंट हिप आणि नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट जावन आसची. डॉक्टर मामा ये हार्ड म्हणटना आमकां सर्वांक कसं गोत्तस म्हळ्यार हार्ड म्हळ्यार कॅल्शियम म्हळ्यार एक मिनरल आसा ताजे निमित्ताची आसचे तातले त्या चड मात्रार आसचे एक अंग म्हणून म्हळ्यार तांतू कॅल्शियम चड आसा म्हणून. हे कॅल्शियम नंतर दुसरे कसा पुरा तांतू हड्डांत पळोवचे मेळटा आमकां. ओके, आता कॅल्शियम नो डाउट बोनाचे मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट. लोकांक कॅल्शियमा विशयी मस्त माहिती आसा आणि कॅल्शियम उण जाल्या कारणान हार्ड फ्रॅक्चर जाता, हार्ड वीक जाता अशी माहिती आसता. आणि इट इज द इम्प्रेशन दॅट बोनांत मात्र कॅल्शियम आसचें. पण बोनांत मात्र कॅल्शियम असल्यार बोन चौका प्रकार जावन आसच्या पुरो. ॲक्च्युअली बोन म्हणल्यार देवाल मोस्ट अमेझिंग क्रिएशन आणि इट इज बोन which makes us as God's creations able to stand up, able to have a very defined structure. Atta, that is how we human beings and mammals have, you can say, powered the planet. कित्याक दुसऱ्या प्राण्यांक आमगेल वट्टू स्केलिटल सिस्टम नासता. आता ते कॉन्स्टिट्युएंट तुम्ही विचारले बद्दल बोनांतू 2 मेन कॉन्स्टिट्युएंट्स आसचे. एक म्हणल्यार ऑर्गॅनिक ऑर बायोलॉजिकल इंटरप्रेट करचे म्हणल्यार ऑर्गॅनिक आणि दुसरे कंपोनंट इनऑर्गॅनिक. आता इनऑर्गॅनिक कंपोनंट्सांतू कॅल्शियम इज द मेन कंपोनंट आणि ऑर्गॅनिक हांतू इट इज द बॉडीज क्रिएशन प्रोटीन्स आणि कार्बोहायड्रेट्स हांतू एक ग्लायकोप्रोटीन्स म्हणून स्ट्रक्चर असता आणि प्रोटीन स्ट्रक्चर कोलेजन म्हणून असता. हे वट्टू कंपाउंड जावन बोनाचे मेन स्ट्रक्चर. तर दॅट इज द ऑर्गॅनिक कंपोनंट ऑफ बोन विच इज एसेन्शियली अ टाइप ऑफ कोलाजन आणि ताजेरू मिनरल्स डिपॉझिट जावन असताचे. मेन मिनरल इज कॅल्शियम, बाकी वट्टू अनेक मिनरल्स असतात झिंक, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, फॉस्फरस. कॅल्शियम इज प्रेझेंट इन अ कंपाउंड कॉल्ड कॅल्शियम फॉस्फेट आणि तातून कॅल्शियम फॉस्फेट विथ अ हायड्रेट कंपाउंड दॅट बिकम्स द इनऑर्गॅनिक कंपोनंट ऑफ बोन. तर तशीची आम्ही रिपेअर करताना वी आर एबल टू सबस्टिट्यूट समटाइम्स विथ इनऑर्गॅनिक कंपोनंट बिकॉज द बॉडी, द बायोलॉजी हॅज टू यूज दॅट इनऑर्गॅनिक कंपोनंट टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बोन.
ओके आता मी ऑर्थोपेडिक्स म्हणताना हय. आमक उडगासेच कसं म्हणाला हाड आणि गांठी सो हे आता मी हे गांठी पळयतना ते मस्त संकीर्ण जावन आशिल्लेशें दिसता म्हाका तांतू कसो पुरो भाग आसाची ताजी रचना कशी आसा म्हणून सांगता का ओके आता तुम्ही म्हणले प्रकार आमगेल मस्क्युलो स्केलेटल सिस्टम सो स्केलेटल सिस्टम जस्ट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर म्हणजे हाडांतू तुमकां स्ट्रक्चर येता मात्र ते स्ट्रक्चर मुवमेंट जाले शिवाय स्ट्रक्चराक काही उपयोग ना वय. तर फॉर द स्ट्रक्चर टू वर्क आणि फंक्शन तांतू स्नायू दॅट इज मसल्स आणि हाडा भितर जॉइंट्स असचे दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट Right. आता इतले विंगड प्रकार जॉइंट्स ह्युमन बॉडीन तसचे वी हॅव अ टोटल ऑफ 206 बोन्स इन Right. आवर बॉडी Right. आणि प्रत्येक बोनांत जॉईन करच्याक जॉइंट आसा Right, right. विंगड प्रकार जॉइंट्स असताचे देर आर सम जॉइंट्स विच मूव इन ऑल डायरेक्शन्स देर आर सम जॉइंट्स विच मूव इन वन Right. डायरेक्शन देर आर सम जॉइंट्स विच मूव इन 2 planes or Right. 3 planes Right, right. तशे तर the main joints which differentiate us as human beings from the rest of the God's Organisms, creation right. organisms is the fact that we are able to stand तर standing प्रकारे the important joints become the hip and knee Right. आता त्या हांव तुमकां उदाहरण म्हणून सांगता secondly the other thing which makes us different is our spine which is erect बाकी खंयच्याय प्राण्यांतू स्पाइन अशी इरेक्ट जावन Right, नसता correct. तर आमगेल स्पाइन कर्वेचर मेंटेन करचे आणि बोन्स सेप दिवचे उबे रावचे मेन हिप आणि नी आता ते एक तुमकां उदाहरण म्हणून सांगता हिप जॉइंट आता तुमकां एक मॉडेल दाखयता हे आमगेल सेंट्रल बोन पेल्विस बोन वय, वय. कुर्टाचें हाड. हय कुर्टाचें हाडी एक्झॅक्टली ताजे मागशी स्पाइन असता वय. आता आमी उबे रावत तेन्ना स्पायनाचे वेट हंग तकून पुरा बॉडीचे वेट स्पायनाचेर येवन हंग तकून अशी पांयांचेर वता वय. आता हे सेंट्रल जॉइंट पळय आसा हाक हिप जॉइंट म्हणचे लोकांक मस्त वेळा कन्फ्युजन जाता हिप म्हणल्यार कुर्टाची दुखी म्हणल्यार हिप दुखी अशी वय, दिसता वय. तांकां वय, वय, वय. तरी हिप जॉइंट इज एक्चुअली हे म्हणल्यार जांगेचे जॉइंट जांगेची गांठ म्हणल्यार हिप आणि आमी कुर्टाचे हे म्हणटा ते दॅट इज एक्चुअली Spine, स्पाइन हा. हे एक कितें आमगेल कोंकणीन तू विंगड अशी शब्द ना, ना वय, तशी वय. म्हणून कुर्टाची म्हणल्यार आमी हंगा हंगा अशी वय, म्हणून वय, वय, म्हणटाची वय, ओके हिप जॉइंटाचे मेकॅनिझम इज युनिक इन द सेन्स इट इज व्हेरी सिंपल फिजिक्स म्हणल्यार हांगा एक प्रकार एक नमुने सॉकेट असता वय, वय. म्हणल्यार राउंड कप कशे ताका इंग्लिशींत म्हणचे एसिटाब्युलम कितें म्हणल्यार ते राउंड एसिटाब्युलम म्हणल्यार लॅटिनान तू वायन ग्लास तो वायन ग्लास टायप स्ट्रक्चर आता ते सॉकेट जावन असता आणि हे पांयांचे हाड आसा वय. पळय ताका बॉल असता वयरी वय. तर दॅट इज हाव हे आर्टिक्युलेशन समा इजी जाता वय, इट वय. इज द बेस्ट वे वी कॅन ट्रान्सफर वेट फ्रॉम द होल बॉडी टू आवर लेग वय, वय, हा. आणि द important part about this being a central joint is that it can move in all directions आता पळयाची या प्लेनांत मूव जाता या प्लेनांत मूव जाता अशी प्लेनांत मूव जाता सो दॅट इज वन टाइप ऑफ जॉइंट विच इज मेनली स्ट्रक्चरल वेअर तुमगेल स्केलिटल स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा बोनांत इतली स्टेबिलिटी आसा की देर आर अदर टिश्यूज एज वेल जॉइनिंग दीज वय, बोन्स वय, विच आर कॉल्ड लिगमेंट्स वय, हा. पण हांग तू लिगमेंटाची मस्त रोल नासता बिकॉज इट इज मेनली फॉर वेट बेरिंग अँड इट वय, इज वय. मूविंग इन ऑल डायरेक्शन आता तुमकां दुसरे स्ट्रक्चर तुम विचार बद्दल तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता अँड आय विल यूज द नी जॉइंट एज एन एक्झाम्पल आता हे पांयां हाड हाजे सकयलांची गांठ म्हणल्यार वय. आमी नॉर्मली कोंकणीन गांठी म्हणचे वय, वय, गांठी वय. म्हणल्यार पांयाची actually गांठी. पांयाची गांठी वय, वय. सो एक्चुअली इन इंग्लिश दॅट वूड मीन एनी जॉइंट पण गांठी म्हणल्यार नॉर्मली वी आर रेफरिंग टू द नी वय, वय. नी इज इम्पॉर्टंट बिकॉज नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी आता नी जॉइंट अशी प्रकार असता knee joint according to physics it would be thought as just a thigh bone and a leg bone so it would be thought as a hinge joint पण actually practically the hinge joint नी hinge joint असल्यारी आमगेले अम्माक हांगा हें आयदनांनी घासतना हें करतना किचनाचेर अशें पात्र अशें काडून अशें दवरचें कशें जातलें वय, जावचें ना म्हळ्यार हातूंत थोडें रोटेशन आसचें पुरो वय वय हा मात्र बेंड न्ही तातूंत अशी मुवमेंट जाता ना जाल्यार आमगेले स्पोर्ट्समॅना फुटबॉल खेळटाना फ्लेक्सिबिलिटी तितली येवची ना वय, वय. तर एक्चुअली इट इज अ हे मस्त कॉम्प्लेक्स जॉइंट इवन दो
हें दिसता हिंज कशें, इट इज नॉट रियली अ हिंज, इट इज अ व्हेरी युनीक जॉयंट. कित्याक म्हणल्यार एका सायडान तूं ते वेट बॅरी करता लायक द हिप जॉयंट, आनी दुसऱ्या सायडान तूं हाका मस्त फ्लेक्सिबिलिटी आसता. आतां हे फ्लेक्सिबिलिटी कशी प्रकार जाता, दॅट इज बिकॉज हांगा एक कॉम्प्लेक्स प्ले आसा ऑफ स्ट्रक्चर्स विच जॉइन द बोन्स, आनी हे स्ट्रक्चर हांकां म्हणचे लिगमेंट्स. सो द muscles are muscles outside which are powerful muscles which move the joint, आणि ligaments म्हणल्यार these are joining the bones, they are joining one bone to the दोन्ही other. हाडांक जॉईन जावचे ताका म्हणचे लिगमेंट. आता एक जस्ट त्याचे तुम्ही प्रश्न विचारले ना, ते आनी एक सांगता. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर वी नीड टू नो, हांगा तू लिगमेंट्स विंगड प्रकार आसचे, पण हांगा काय बायोलॉजी क्लास घेवचे नाका. तर एक आमगेल जनांक एक हे मात्र एज्युकेशन आसचे, कित्याक मस्त लोकांक विंगड स्ट्रक्चर कन्फ्युजन जाता, मस्त लोकांचे MRI जाता, कन्फ्युजन जाता. तर लिगमेंट्स म्हणल्यार हे the tough structures which are joining the bones. हांगा तुमका एक प्रकार दिसता, हांगा एक प्रकार दिसता, हांगा दोना मध्य दुसरे आसा पळय, हांगा क्रुशिएट्स लिगमेंट म्हणटाची, मागीर दुसरे कुशन्स असता तांकां मेनिस्कस म्हणटाची. हे पुरा एक प्रकार टिश्यू. आता दुसरे प्रकार विच इज सिमिलर इज द स्ट्रक्चर विच इज लायनिंग द बोन. लायनिंग द बोन म्हणल्यार बोन आता आमी उलयल्यार इज अ हार्ड स्ट्रक्चर. ताका एक जॉइंटा भितरी कोटिंग असता, म्हणजे अशी ब्लू प्रकार नासता. ह्या मॉडेलाचेर अशें शेड केला जस्ट एक तुमकां डिफरन्स कळचे म्हणून. हय, हे मस्त स्मूथ असता. आणि वो टिश्यू इज अगेन व्हेरी युनीक. हार्ड तुटल्यार टिश्यू रिजनरेट जाता, लिगमेंट तुटल्यार लिगमेंट रिजनरेट जाता, कार्टिलेज ब्रेक जाल्यार ते केन्ना रिजनरेट जायना. विच इज वाय वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट आर्थरायटीस. म्हणल्यार कार्टिलेज इज अगेन सिमिलर, म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ कार्टिलेज आर सिमिलर, पण it is so unique that even whatever technology has not been able to recreate tissue. हांग तू water content मस्त असचे, ताका लागून वेट पडता तेन्ना ते थोडे डिफॉर्म जाता. सो इट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी ऑन इट्स ओन. आणि ताका ब्लड सप्लाय नासता, कित्याक ब्लड सप्लाय असल्यार ते मुवमेंट कशे जातले. सो इट इज अ युनीक टिश्यू विच मेक्स द सर्फेस ऑफ द बोन स्मूथ. इट मेक्स द बोन्स ग्लाइड ऑन वन अनदर, अँड एट द सेम टाइम तांतू भितर शॉक अब्सॉर्प्शन जाता. सो दॅट इज कार्टिलेज. म्हणजे टेंडन म्हळ्यार कसं? टेंडन इज अगेन आता हे लिगमेंट बॉन्स जॉइन्स बोन टू बोन. टेंडन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, पण हांगा तुमकां ताजेच एक्झाम्पल दिता. आतां उलयल्या की वॉट मुव्स द जॉइंट इज द मसल. आता मसल व्हड जॉइंट जाल्यार व्हड मसल आसच्या पुरो, तातूंत आमकां पावर येता मुवमेंटाक. आता मसल वो प्रकार एक्चुअली इज रेड इन कलर. हय, रेड इन कलर. पूण ते मसल सॉफ्ट आसता, कित्याक सॉफ्ट आसले शिवाय ताका ते ताजी लेंथ उणें आनी चड जावं जायना, आनी स्ट्रेच करून जाल्यार आमकां मुवमेंट जावचें ना. थंय ताका मस्त फ्लेक्सिबिलिटी आसचे. पण त्या टिश्यू भितरी स्ट्रेंथ नासता. तर वेन दॅट हॅज टू मूव द बोन, दॅट सॉफ्ट स्ट्रक्चर ते बोन अटॅच जावका न्ही, तर तांतू भितर द स्ट्रक्चर विच एक्चुअली अटॅचेस द मसल टू द बोन ऑर द पार्ट ऑफ द मसल, म्हळ्यार हांगा मस्त एक स्मूथ ट्रान्झिशन आसता. सो रेड कलर स्ट्रक्चर आसून ते हळू 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 करून तांतू कंपोजिशन चेंज जावन हांगा व्हायट जावन आसता. ताका ह्या पार्टाक म्हळ्यार एंड पार्ट मसलाचे आसता पळय, ताका फ्लेक्सिबिलिटी नासता, पण थंय स्ट्रेंथ आसता. सो वी आर गोईंग फ्रॉम अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर हियर टू ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग फर्मनेस to a point where it is becoming one with bone, and that structure is called the tendon. तर प्रत्येक मसला एक टेंडन असचे. एक एक टेंडन लांब असच्या पुरो, एक एक टेंडन शॉर्ट असच्या पुरो. फॉर एक्झाम्पल हातान तू वी हॅव टू डू फाईन मुवमेंट्स विथ द हँड. हांगा तुका पावर ग्रीप आमी मस्त करताची, पण हांगा पावर येवच्या मसल हांगा असल्यार आमकां ग्रीप कशें करचें जातलें. तर हांगचे पुरो मसल्स हांगा असताची, आणि हांगा कनेक्ट करच्याक देर आर लॉंग टेंडन्स विच पास अक्रॉस थ्रू हियर. इट इज व्हेरी ब्युटिफुल आर्किटेक्चर. आता एक पंता कसं जात म्हळ्यार लिगमेंट टेर म्हूण एक जाता. हय, जन फ्रॅक्चर म्हूण लेखताची जाल्यार धुकी पळोवन जाल्यार त्या लिगमेंट टेर म्हणून सांगताचे डॉक्टर. तशें म्हळ्यार कसं? सो
आता सपोज वी हॅड एक परत तुमकां एक नी जॉयंट नमून एग्जांपल दिवन सांगता बिकॉज अगेन इंजुरीज फ्रॅक्चर्स आणि लिगमेंट टेर्स आर कॉमनेस्ट इन द नी जॉयंट हे सर्वात व्हड जॉयंट सुपरफिशियल जॉयंट आणि आमी चलता म्हणल्यार वेन एवर वी फॉल दिस इज द वन विच इज मोस्ट ससेप्टेबल तर इनफॅक्ट 1 in 5 injuries whether it is bone fracture or ligament are related to the knee joint. Okay, तर आता इमॅजिन आम्ही चमकता नाल्यारी धांवताना स्पोर्ट्स कसले खेळटाना सडन पडता तर पडता तेन्ना पांय अशी जाता पांय एकदम ट्विस्ट जावच्या पुरो डिपेंडिंग ऑन वेर द फोर्स गोज थ्रू अँड वेर इज द वीकेस्ट पॉइंट इन द लाईन ऑफ द फोर्स दॅट वीकेस्ट पॉइंट विल ब्रेक तर फोर्स हाडान तो वच्चा पुरो देन इट बिकम्स अ फ्रॅक्चर इफ द फोर्स गोज थ्रू द जॉइंट आता फॉर एक्झाम्पल कॉमन म्हणल्यार फुटबॉलांनी खेळताना पांय सकयल नाल्यार व्हेकल एक्सिडेंट्सान तूं 2-व्हीलर एक्सिडेंट आमगेले हांगा कॉमन पांय सकयल दंबून उरता जन स्कुटरीचेर बसलो म्हणल्यार the force goes through the knee अशी जावन ट्विस्ट जावन उरता vehicle and man falls to one side पांय एका साइडार उरता तर हे सकयल आसून अशी ट्विस्ट जाता तर हे स्ट्रक्चर्स पुरा स्ट्रेच जाताची आणि हार्ड फ्रॅक्चर जायना लेखापाशी चड स्ट्रेस जाता एक्झॅक्टली आणि ताका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी असता टेंडन लिगमेंट ताका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी असता तर व्हेन इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड दॅट फ्लेक्सिबिलिटी ते ब्रेक जाता नाव इट इज इम्पॉर्टंट तुम्ही विचारले दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड बिकॉज मस्त वेळा इंजुरी जाली उपरांत हॉस्पिटलां वचून एक्सरे काडताचे तर एक्सरेन तूं एक एकदा फ्रॅक्चर दिसना कित्याक फ्रॅक्चर नसता पण लिगमेंट तुटून आसच्या पुरो ते समा ते एक्झामिन केल्या शिवाय कळना कित्याक बोन फ्रॅक्चर हे रिलेटिवली फास्ट हील जाता रेकग्नायज इजी जाता फास्ट हील जाता लिगमेंट हे आता जेन्ना दिसता अरे फ्रॅक्चर काय ना ओके आता तशी अँकल लिगमेंट इंजरी व्हेरी कॉमन नी जॉइंट लिगमेंट इंजरी व्हेरी कॉमन आणि हे रेकग्नायज जायन जाल्यार निग्लेक्ट जावन उरता निग्लेक्ट जावन उरल्या कारणान तशी जावन ती हळू 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 करून ताका इजा जावची आणि ओवर टाइम ते पिडा जावन आयदर यू गेट आर्थरायटीस or you get other problems related to म्हणजे joint instability त्या लिगामेंट आता टेर जाल्यार लिगामेंट इंजुरी जाल्यार त्याचे लक्षण कसं असतं दुखी नंतर दुसरे कसं लक्षण असतं दुखी म्हणजे द कॉमन लिगामेंट इंजुरी कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजुरी आम्ही लेमॅन टर्म्स आणतो ताका स्प्रेन म्हणजे हा तर स्वेलिंग जावन उरता बॉडी पार्ट ब्लू ब्लॅक ब्रुजिंग पुरो जावच्या पुरो पण चमकुचा जाता म्हणल्यार इफ इट इज अ लेग बोन पांयाचे बोन असल्यार जेन्ना उबे रावूं जाता चमकुचा जाता हाजे अर्थ कितें बोन सम आसा पण बोन सम आसून जरी दूख उण जायना देन it is most likely that it is a ligament injury. Common terms antun taka sprain म्हणटाचे तर sprain common sprain is in the ankle मस्त जन पाय ट्विस्ट जावन आंगाचो तग्गू राइट साइडारी आउटर साइडारी स्वेलिंग जावन उरता दॅट इज अ लिगमेंट इंजरी मागीर वाण घालून चमकताची पण पाय लाइट अशी जावन स्ट्रेच जाल्यार कॉमनेस्ट ते दुखता आणि हील जायना लाइक आय सेड लिगमेंट इंजरीक टाइम चड लागता बोन इंजरी फास्ट हील जाता या कशी समस्या समाधान कशी पळोवचें समाधान म्हणल्यार ते डायग्नोज करका नंबर 1 डायग्नोज केले की जागृत दवरका ते हील जाता स्ट्रेच जावन वचो तर लिगमेंट इंजरीक मस्त वेळा आमकां कॅप्स स्प्लिंट्स हे प्रकार आसचे यूज करका एंकल स्प्रेन असल्यार थोडो काळ कितके जावं 1-2 महिने शूज घालका पांय ट्विस्ट जावन वचो नी लिगमेंट इंजरी असल्यार विदिन 3 to 4 वीक्स ते हील जावका हील जायना जाल्यार ते निग्लेक्ट करून वचो एक्चुअली यू शूड गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट म्हणल्यार तातूंत कसले विंगड एक्सरसाइजीस आसच्या पुरो मेनी ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स तुम्ही करेक्ट एक्सरसाइज आणि करेक्ट एक्टिविटी केल्यार थोडे रिस्की पोजिशन्स अवॉइड केल्यार ते आपोआप हील जाता समटाइम्स इट माइट रिक्वायर सर्जरी ताजे आमी विस्तार उलोवया मागीर आता फ्रॅक्चर जाल्यार आम्ही डॉक्टर पळोवची फुडें एक वैद्यकीय सहाय घेवची फुडें आमी घरान तुची कसले एक फर्स्ट एड प्रथम चिकित्सा जावन करीत एब्सोल्युटली तर फ्रॅक्चर कोणा म्हणल्यार फ्रॅक्चर नाल्यार कसले इंजरी असल्यार फ्रॅक्चर म्हणून सांगू नजो स्प्रेन आसच्या पुरो इफ प्रत्येक जना आपली बॉडी आपली पेन कळता तर
आतां आमी पुराजन केन्ना नाल्यार केन्ना ल्हानपणांत हातूंत आमी पडल्याची. वय. इफ वी वर एबल टू गेट अप वी गेट अप अँड वॉक. तर मनशाक आपल्याकूय कळटा आमी पडतकी उठू जात जाल्यार आमी उठतले. तर उठून जालें आनी समचमकुचा जाल्लें जाल्यार हाजे अर्थ चड करून फ्रॅक्चर नासचें पळय. पूण इजा कसली जाता जाल्यार तें सफर जावन वचो. खंयच्याय पार्टान तूं इंजरी असल्यार तो पार्ट सुजतलो. तर पांय सुजलो नाल्यार हात सुजलो जाल्यार द फर्स्ट थिंग टू डू फर्स्ट कितें करचें म्हणल्यार तें एलिवेट करका म्हणल्यार ताका रेज वयर दवरका. पांय स्टुलाचेर दवरून बसका. हात थोडो हाताक इजा जाल्यार हाताचे बँडेज घालून स्लिंग करका. कित्याक तें वयर उरता. वयर असल्यार तातूंत स्वेलिंग आसता तें सकयल वता. सकयल स्वेलिंग चड असल्यार मागीर कुशीन तें पळय नर आनी पुरो आसता ताजेर प्रेशर पडून चड इजा जाता. सेकंडली फर्स्ट मेजर म्हणल्यार ताचेर आयस दवरका. कसलेय इंजरी जाल्यार आमगेले चेडू आनी पडता आसताची ऑलवेज इट इज अ गुड थिंग फॉर एवरीबडी. एक घरान तू एक आईस पॅक फ्रीजरान भितर असचे. नेक्स्ट प्रश्न ताच आशिल्ले इतिहास म्हळ्यार केलो पंता कसं कथा म्हणल्यार हून शाक दिवका म्हण हॉट फर्मेंटेशन दिवका म्हण केलो पंता सांगता आईस दवरका नाल्यार कसले थंडशील दवरका ते थंड कोरका म्हणटाची. हून आनी थंड केन्ना करचे. व्हेरी गुड तुमी हे विचारले कित्याक हे मस्त जना कन्फ्युजन असता. हय आनी कितले किचन तशें करतले आसता पांय दुख मारले कुडले हून हून दवरताचे नाल्यार अवंगल्याक शाक हून शाक ठेवचे प्रकार. एक्झॅक्टली. तर हून हे प्रकार असता ते दॅट इज बेसिकली फॉर मसल स्पाझम. म्हणल्यार आतां आमी कोंकणीन म्हणटा ताका वावंट येता स्नायू प्रकार. तुमकां रातभर फॉर एक्झाम्पल आफ्टर रेस्ट मस्त लोकांक स्टिफ जाता त्या प्रकार पुरा हून हे रिलीफ करचे. स्नायू घट्ट जाता स्पाझम जाता तेन्ना हून उदक लावचे हे रेमेडियल असता. पण इंजरी जावन जे पळय स्वेलिंग उरता ताका मात्र कोल्डच करता. सो कोल्ड इज बेसिकली फॉर इन्फ्लमेशन. इन्फ्लमेशन म्हणल्यार सुजी पडतकी सुजी जावचे. सो दॅट हॅज टू बी कोल्ड. इंजरी कसले जाल्यार कोल्डची. पण बाकी पुरा क्रॉनिक पेन्स असता ताका हून लायताची. देर आर टायम्स आता आर्थरायटीस निमित्त क्रॉनिक एक्स म्हणल्यार लायट दुखी असता सेन्सिटिविटी मस्त असता. दॅट इज मोर बिकॉज आमगेले नर्व थोडे सेन्सिटिव्ह जाताची बिकॉज ऑफ लॉंग टर्म पेन. तर ताका आमी मस्त वेळा कोल्ड आनी हॉट ऑल्टरनेट रेकमेंड करताची. कित्याक म्हणल्यार वी आर बेसिकली आमगेले नर्व आसा तांकां आमी ट्रिक करतात. सो बाय ट्रिकिंग दॅट द सेन्सिटिविटी रिलेटेड हो प्रकार उण जाता. एक जॉइंट डिस्लोकेशन म्हण एक आसा नातल्यार चडती त्या शोल्डरा जेवचे खांद्या जेवचे खांदू निसरचे म्हण म्हणटाची. ह्या कसं निमित्त जाता. सो इट अगेन म्हणल्यार हे मस्त लोकांक जेनेटिक्सान जॉइंट्स थोडे लूज असताचे. तर आतां व्ह्युअर्स जर तुमी पळयाची आय विल शो यू फ्यू थिंग्स. आतां नॉर्मल जनाक तुमगेले हात अशी बॉट अशी लागीं हाडल्यार तुमगेले फोर आर्मां लागून वचो मॅडमल जाता की मॅडमल जाता. सो दॅट मिन्स इनफॅक्ट वॉट आय हॅव फावंड आउट रिसंटली आतां म्हाका 7 वर्सां जालीं मंगळुरांत आमगेल जनांत हे कोंकणी लोकांत हे लिगमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मस्त चड आसा. आतां म्हाका लायट आसा मागेले फूट फ्लॅट आसा. आतां मॅडमल पळय हांगा बोन फ्लेक्सिबल आसा. तर मस्त जनांचे बोन चड फ्लेक्सिबल आसचे. दॅट कम्स टू अस इन अवर जेनेटिक्स. म्हणल्यार तुका असो तुगेले चेडवांक आसचे पुरो. आतां तुका तुगेले बामणां आसा जाल्यार गॅरंटी चेडवां येता नाल्यार 50% चान्सेस. तर नॉर्मली हे प्रकार आमगेल नॉर्मल म्हणल्यार इन ह्युमन बिंग्स टेक्स्ट बुकान तूं डिस्क्रायब केला अबाउट 15 to 20%. पण आमगेल जनांत आय हॅव सीन इट इन ऑलमोस्ट 30 to 40%. म्हणल्यार मस्त चड आमगेल पुरा कोस्टल रिजन म्हणल्यार आमचे गेले म्हणून न्ही आमगेल पुरा कोस्टल रिजनांत मस्त पळयला हांवें. आनी ताका लागून जॉयंट जे पळय नॉर्मल रेंज आसता. आतां नी जॉयंट अशी पुरा स्ट्रेट जाता अशी उलटी जायना स्ट्रेटा पेक्षा अशी जायना बेंड पुरा जाता पण अशी जायना. आतां ज्या लोकांक
फ्लेक्सिबिलिटी असता तांगेल जॉईंट अशी चड जाता नॉर्मली अप टू 5 डिग्री जावचें पण तांगेल मस्त चड जाता आता हे रेंज ऑफ मुवमेंट चड असल्यार जॉईंट ऑब्वियसली जॉईंटा भितरी एक लूज दिग जॉईंट म्हणटा पळय तशी असता आता तशी असल्यार मोबिलिटी चड असता आता तशी असल्यार आता हे मोबिलिटी चड आमी अशी फॅक्टर्सान पळोवचें आता हांव तुमकां बोट अशें करून सांगलें हे एक 2-3 जॉईंट आमी हातान तू पळयताची एक 2-3 जॉईंट आमी पांयान तू पळयताची जांकां पळय मोबिलिटी चड असता तांकां डिस्लोकेशन जावच्या चड इजी ऑर अदरवायज पुरा लोकां जावच्या पुरो शोल्डर जॉईंटा कॉमन म्हणल्यार बिकॉज द शोल्डर जॉईंट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल जॉईंट पण बाकी पुरो जॉईंटान जाता डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ द इंजरी खंय डिस्लोकेशन जावच्या पुरो चिकित्सा कसले मस्त वेळा इट डिपेंड्स ऑन द जॉईंट आता एल्बो जॉईंट जर डिस्लोकेट जाल्ले if we are able to put it back elbow joint परत dislocate जायना because elbow joint तो bone stability मस्त असता तशीची hip joint तुमकां bone stability सांगले we are able ते मस्त वेळा anesthesia दिवनूची ते परत हें करचें पडटा हिप जॉईंटान तुज्या जाल्यार सिमिलर शोल्डर जॉईंटान तुज्या जाल्यार मात्र यंग एजर जाल्यार तुगेले लिगमेंट टेर जावचे व्हेरी कॉमन आणि 80% टाइम ते 100% रिकवर जायना आता संचरडुवालान तुजे तसले हड्डाचे समस्ये विषय सांगता हय मस्त लोकां आतां आमी लिगमेंट लूज आसचें जॉईंट लूज आसचें हाजे बद्दल उलयल्या तशी आमगेल जेनेटिक्सान तूं मस्त लोकां विंगड शेप आसता मस्त जाणां तुमी पळयलां आसतले चेडू आनी बसताना पांय तांगेले अशी असताची म्हणल्यार चमकताना आमी तांकां पिजन टोड म्हणचे हय पांय अशी भितर येताची दुसरे थोड्या चेडवांक पळयता पांय अशी करून चमकताची तर ताका डकफीट म्हणटाची तशीची बोना शेप विंगड असता नॉर्मली पांयां हाड हें स्ट्रेट असचें पण थोड्याले पांयां हाड अशी असता हय बेंट असता ताका बो लेग एक्झॅक्टली एब्सोल्युटली ताका बो लेगड इंग्लिशान तो बोन लेगड म्हणटा तशीच मस्त जाणांचे ऑपोजिट असता म्हणल्यार नी जॉईंट भितर लागताची आणि हय फीट भायर असता ताका नॉक नीज म्हणटाची हें पुरा शेप्सय जेनेटिक असता आता हे प्रकार आसून दिस विल बी ट्रान्समिटेड म्हणल्यार तुमगेले जेनेटिक्सान तो असल्यार इट विल हय आणि हे बायल चेडवांक कॉमन चड चलये चेडवांक कॉमन चड तर पांय अशी असची ना जाल्यार लायट नॉक नीज असचे हे चड कॉमन कित्याक म्हणल्यार चली चेडवांक हे पेल्विस थोडे व्हड असता तो ऑटोमॅटिकली नी जॉईंट एंगल चड जाता आता हे प्रकार सान प्राय असता तेन्ना हे रेकग्नायज जावन आमी विंगड तांकां एक्सरसाइज दिवच्या जाता तर इवन इफ दीस इज देर इन युअर जेनेटिक्स हे यंग एजारी करेक्ट एक्सरसाइज करेक्ट स्पोर्ट्सान तूं तांकां हें केल्यार ऑल दीज फीचर्स विल गेट बेटर एज दे ग्रो हे मात्र यंग एजार निग्लेक्ट जाल्यार इट विल मेक यू मोर प्रोन टू डेव्हलप आर्थरायटीस म्हणजे सान प्रायार आर्थरायटीस जावचे हे प्रकार हल्ली कॉमन जाला दॅट इज बिकॉज हे स्लाइट डिफरन्सेस ऑफ बोन शेप असता पळय ते रेकग्नायज जायनी ताका लागून आर्थरायटीस जावचे चान्स व्यायाम करून सम करू जावचे की दुसरे कसले ऑपरेशन जो कोरका शल्यक्रिया जो मस्त सिवियर असल्यार मात्र शस्त्रक्रिया जावंका ना जाल्यार हे यंग एजार डिटेक्ट जितले यंग एजार डिटेक्ट जाता तितले आमी व्यायाम आणि स्ट्रेच करून ते आमच्यान चेंज करी येता म्हणल्यार कशें वेन चिल्ड्रन आर स्मॉल आमी म्हणटा पळय दे आर लायक क्ले मोल्ड करच्या जाता एक्झॅक्टली तर हाल्ली मस्त हाली हे प्रकार पुरा चड जाल्ले कित्याक म्हणल्यार 2 जनरेशन्स बिफोर आमी पुरा जन तग्गू बसून जेवताली आता आमी मात्र देवळां गेले तग्गू बसचे देवाला प्रसाद खावचे ते तग्गू बसचे नाल्यार आमी तग्गू बसनाचे सो इफ वी डू दॅट एक्चुअली मस्त हे प्रकार उणे जाता सो बट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स हाल्ली हे पुरा उणे जाले दॅट इज वाय वी आर सीइंग आर्थरायटीस इन द यंगर पॉप्युलेशन हाजे विशयार हांव ಸ್ವಲ್ಪ नंतर अनेक असल प्रश्न निमगीत हा त्या सकल बसचे फालकूट माणे घालून बसचे हाजे आता कसा म्हणारी आता एक समस्या पळोवच्या गेल्यार टेनिस एल्बो म्हणजे नाजाल्यार डिकोवान सायनोवायटीस म्हणले पुरा सिम्पटम्स मस्त जनांक पळोवच्या मेळटा कशें म्हळ्यार तांगेले एक हाता गांठ आसता हाता गांठील्याक दूख तांकां ताचे निमित्त तांगेले हात हे करूं मुवमेंट करूंक नाजाल्यार चलन करूंक कश्ट जाता म्हूण सांगताची हाचे पुरा कारण कसले आनी हाजी समस्याक
परिहार कसले? आता हे तुम्ही विचारलं ते मस्त गांठी जावच्या पुरो. इट इज मोस्टली हे स्ट्रेन इंजरीज आसच्या पुरो. म्हणल्यार थोडे जन मस्त स्कूटर चलयताची. आता हे मुवमेंट आसता मस्त जनाचे कार गियरा मुवमेंट. आता टेनिस एल्बो हे डिस्क्रायब केले प्रकार इट इज स्ट्रेन वायल प्लेइंग टेनिस. म्हणल्यार बॅक हँड करताना हे मुवमेंट जाता पळय ताजे निमित्त हांगा मसल टेंडनाचेर हे स्ट्रेन जाता. तशीची हे टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयराक जाऊ का म्हणून आमगेल माय हांगा हे वचून माय आमगेले हे कपडे धुवचे आयदन घासचे हे पुरा टेनिस प्रकार मुवमेंट. तर तांकां हे प्रकार जावचे वेन मसल स्टार्ट गेटिंग वीक. म्हणल्यार अराउंड लेडीजांक पर्टिक्युलरली तुमकां मेनोपॉज जाता त्या वेळा हॉर्मोन्स उण जाताचे आनी तेन्ना हे प्रकार पुरा कॉमन जावचे. टेनिस एल्बो फ्रोझन शोल्डर हांगा एक ताका डेकोवन्स हे म्हणटात. दिस इज ऑल स्ट्रेन. दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेन. आनी कार्पल टनल सिंड्रोम म्हणे कसं? कार्पल टनल सिंड्रोम इज बेसिकली हांगा टायट जावन अर्ली स्टेज आर्थरायटीस रिनराचेर प्रेशर येता. मस्त जना खेळटा थोडे स्पोर्ट्स करता तांकां हांगा टेंडिनायटीस नी जॉइंटा हे पुरा सिमिलर टाइप प्रकार. तर डायबिटीज बी जर समटायम्स थोड्या लोकांक डायबिटीज आसच्या पुरो फॅमिलींत आसच्या पुरो आनी डिटेक्ट जावन नासच्या पुरो. तर इफ दीस प्रॉब्लेम इज नॉट गोईंग अवे तुम्ही उपचार करून हे प्रॉब्लेम कितलेंय जाल्यार दे विल नॉट गो अवे फास्ट. हे मस्त वेळ उरता. गेट युअर डायबिटीज चेक. उपचार कसले डायबिटीज नंतर दुसरे कसले? दुसरी उपचार म्हणल्यार ताका स्ट्रेचेस करका एक्सरसाइजीस करका बाकी फिजिओथेरपी मेनली आनी तुमगेले एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करका पडटा. आता तुम्ही तुमगेले बेसिक डिग्री ऑर्थोपेडिक्स जाल्यार तुम्ही ऑर्थोपेडिशियन म्हणून घालनाची. तुम्ही तुमगेले स्पेशालिटीज हिप अँड नी रिप्लेसमेंट सर्जन म्हणून घालताची. तर आता तुमकां स्लाइड दिसता तशें फर्स्ट स्लाइड दाखय. हय हय हय. तर हांव डिग्री घालचे स्पेशलिस्ट नी आनी हिप सर्जन. ऑर्थोपेडिक्स हो प्रकार आतां जाल्ले एज अ सायन्स. ऑर्थोपेडिक्स आतां 70-80 वर्सां जावन जालें ऑर्थोपेडिक्स आसा. पण ह्या फिल्डांतू नॉलेज इतली वाडल्या की आतां इतले वास्ट जावन टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट जाल्या की इट इज डिफिकल्ट की पुरा ट्रीट करून द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट दिवचें हें डिफिकल्ट जाता. सो हांवें नी आनी हिप म्हणल्यार आतां ऑर्थोपेडिक्सांतूची विंगड सुपर स्पेशलायझेशन आयल्या. तर आतां आमी प्रॅक्टिसींग एट द वर्ल्ड्स लायक म्हणल्यार जगांत बेस्ट सेंटरांत तुमकां ट्रीटमेंट कशें मेळचें तशें जर ट्रीटमेंट दिवका हांव तें ट्रीटमेंट पुरा ऑर्थोपेडिक्सान म्हाज्या दिवनूच. तर दॅट इज वाय हांव मात्र हिप आनी नी कन्सल्ट करता. कित्याक म्हणल्यार हातूंत नॉलेज इतली एडवान्स जाता आसा. आतां जी नॉलेज अप टू डेट आसा ते एक वर्सा भितर तें उरना. तर हांवें पुरा म्हाका नॉलेज घेवचें केल्यार म्हगेलें ट्रीटमेंट समज जायना. तर नी आनी हिप हांव अशी ट्रीटमेंट दिवंक शकता की तुमकां जगांत बेस्ट सेंटर आहा तुका खंय मेळटलें तशें. म्हणून हांव दुसरें कांय कन्सल्ट करना. हांतूची विंगड स्पायन सर्जन आसाची. तर आमगेले हांतू आमगेले अशी एक ग्रुप आसा इन KMC हॉस्पिटल जंय आमी एक विंगड स्पायन सर्जन आसा. आमगेले कुशी लागींची एक रुमटॉलॉजिस्ट बसता. सो गांठी प्रकार जे मेडिसिनान ट्रीट करूं जाता ते तो ट्रीट करता. जनरल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम जाता तुमगेले हाताचे शोल्डराचे ते विंगड जन ट्रीट करता. हांवें मात्र नी आनी हिप म्हणल्यार स्पोर्ट्स इंजरी निमित्त नी जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रिव्हेंट कशी करचे ते पुरा प्रकार म्हणल्यार एक्सरसाइज आसूं की होल सर्जरी आसूं ना जाल्यार मस्त आर्थरायटीस जाल्यार जॉइंट रिप्लेसमेंट कशें करचें. तर दॅट इज नी आनी हिप जॉइंटा प्रकारच जे हांव ट्रीट करता तशी. तशें तुमी तांतू स्पेशलिस्ट हिप आनी नी मात्र तुमी सर्जरी करचे म्हणून. आता तुम्ही त्या विषय सांगताना सांगले स्पोर्ट्स इंजुरी म्हणून. या स्पोर्ट्स इंजुरी स्पोर्ट्समॅना मात्र जेवची की अशी सामान्य क्रीड खेळण्यातील मनशांक जेवची साध्य विचार तुम्ही. तर स्पोर्ट्स इंजरी हे एक टर्मिनॉलॉजी. स्पोर्ट्स इंजरी हे स्पोर्ट्स खेळून कॉमन सर्टनली. पूण
आतां नॉर्मल आमी रस्त्यार चमकतना आमकां हांगा खंयचे एक रस्तो फ्लॅट मेळता की आतां स्मार्ट सिटी जाले निमित्त ते जाता आसत पण अदरवायज वयर सकयल नॉर्मल फुटपाथाचेर बाजारांत वचचें म्हणल्यार इट इज लायक अ स्पोर्ट्स ओन्ली ना वयर सकयल वचून खड्डे आसताची तर पांय अशी ट्विस्ट जाता एक्झॅक्टली तर स्पोर्ट्स इंजरीज एज अ ब्रांच बेसिकली आमी हें पुरा लिगमेंट इंजरी बद्दल तर लिगमेंट इंजरी बद्दल कार्टिलेज हांव तुमकां सांगलें त्या प्रकारा बद्दल ट्रीटमेंट जें आसचें दॅट कम्स अंडर स्पोर्ट्स इंजरी तर ऑफकोर्स हे कॉमन प्रकार इंजरी जावचे स्पोर्ट्सान पण एज अ ग्रुप वी कॉल इट स्पोर्ट्स इंजरी हय वेर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्थरायटीस म्हणल्यार वेर एंड टेर नाशिल्ले इंजरी जावन प्रकार विच इज नॉट रिलेटेड टू बोन दॅट वूड बी द सिंपल इजी डेफिनेशन हा बाकी प्रकार इज आर्थरायटीस रिलेटेड त्याच हाजी फुडले आमगेले उपाख्यानांत आमगेले फुडले एपिसोडांत आमी संधिवाताचेरी संपूर्ण माहिती घेतिल्लस एक्झॅक्टली तेन्ना आमगेले डॉक्टरान एक विषय सांगिल्लो ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हणून म्हळ्यार ऑस्टिओ आर्थरायटिसाचे जस्ट एक आउटर लेयर मात तांणी सांगला म्हळ्यार भाईल एक वैल एक विषय मात सांगला त्या म्हळ्यार ते मुखार सुनू ते तुमगेल हातांत येवचो तसलो विषय सांगून तशेंच मेल प्रश्न कसो म्हळ्यार हे ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हळ्यार कसले आनी हाजी समाधान कशी करची करेत ओके हांव तुमकां एक स्लाइड दाखयता आतां स्लाइड 2 एक्सरेचे एक्सरे आसा पळय हाजेर तुमकां एक एग्जांपल म्हणून तुका ताजेर हांव एक्सप्लेन करता आतां आर म्हणून दावे सायडान तुमकां आर म्हणून दिसता रायट सायड हा हे एक पेशंटाचे नी जॉयंट एक्सरे उब रावन एक्सरे काडिल्लो आसा तर रायट सायडरी तुमकां दोनी हाडां मदीं म्हणल्यार गांठींतू गॅप दिसता पळय हा एक सायडान गॅप सम आसा चड आसा एक्झॅक्टली एक सायडान तू लाईट उण जाला दुसरे सायडान मात्र पळयल्यार दोन्ही बोन्स टच जाता आणि एका सायडार तुमकां गॅप दिसता आतां ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणल्यार एज वी गेट ओल्ड आमगेले ओल्ड एज जाता तशें वेर एंड टेर जाता जशी कातीक आमगेले स्किनाक रिंकल्स पडटा तशीची हाडाके कार्टिलेज आमी प्रकार आशिल्ले ते कार्टिलेज थीन जावन उरता तर आतां रायट सायडान तुमी पळयला लाईट थीन जावन आसा पण बोना मदीं गॅप आसा लेफ्ट सायडांत मात्र कंप्लीट बोन टच जाता हे हांव तुमकां मागीर मॉडेलाचेर दाखयता पण what is the difference in osteoarthritis? Osteoarthritis म्हणल्यार वेर एंड टेर ओल्ड एज रिलेटेड बाकी प्रकार जे पळय आर्थरायटीस आसता तांतू नॉर्मली बोन स्पेस आसचे आतां रायट सायडांत प्रकार आसा हे ऑस्टिओआर्थरायटिसाचे मॉडरेट प्रकार ना जाल्यार रुमटॉयड आर्थरायटीस हे तुमकां खबर आनी हे तुमी मस्त केलें की वी स्टार्टेड विथ a session on inflammatory नाल्यार rheumatoid arthritis by Dr. Sajjan Shene तांतून तांणी हे इन्फ्लमेशन हे प्रकार कशें जाता हे तांणी एक्सप्लेन केल्लें म्हणल्यार दिस इज बेसिकली बॉडी स्वता एलर्जी जावन उरता आनी आमगेले जॉयंट खराब जाता तें खराब जाता तेन्ना कंप्लीट जॉयंट खराब जावचें बिकॉज हे ब्लड निमित्त प्रॉब्लेम आतां आतां पळय तुमी एक्सरे पळयला तातूंत जॉयंटा मात्र एक सायड खराब जाल्लें थंय कशें तें वेर एंड टेर म्हणल्यार वजन आमगेलें एक सायडार चड पडता हातूंत कारण मस्त आसच्या पुरो यंग प्रायरी बोन शेपिंग आसच्या पुरो इंजरी जावन आसच्या पुरो प्राय जावन झन जावच्या पुरो थोडे ओबेसिटी आसून आसच्या पुरो बेसिकली कसो जाता म्हणल्यार एक सायडार हे पुरा हे कुशन जाणी आसता तें पुरा जोरून वताची आनी चमकतना बोन अशी स्लिप जाता घश्टून वता एक्झॅक्टली दॅट वूड बी द रायट वर्ड तर तेन्ना हे पळोवन आतां तुमकां एक्सरे आनी मॉडेल दाखोवचे हेतू म्हणल्यार इट इज अ मेकॅनिकल प्रॉब्लेम हे तुमकां विथ मेडिसिन ट्रीट करूं जायना ते अर्ली स्टेज आसल्यार आमगेले रायट सायडान एक्सरे आसले त्या स्टेजीर आसल्यार आमी मसल्साची एज्युकेशन दिवं येता विंगड प्रकार मेडिसिन येताची जातूंत आमकां जॉयंट थोडे लुब्रिकेट करचे येता आज काल तांतूंत स्टेम सेल इंजेक्शन्स आनी हे पुरा प्रकार आयल्या पूण जनाक स्ट्रॉंग जावन आमगे तांगेले मसल्स एक्सरसायज करपाक हांगा डिटर्मिनेशन आसता आतां लेट स्टेज जाता की हे पुरा प्रकार चलना म्हळ्यार सान आसता प्रॉब्लेम समस्या सान आसतनाच आमी ताका समाधान पळोवपाक एक्झॅक्टली नातल्या मागीर ताका सर्जरीची शल्यक्रियाची जावका मागीर ताका दुसरी म्हणल्यार ऑपरेशन केले शिवाय वखदान ते समज जायना
ते ऑपरेशन म्हणतना म्हणजे फर्स्ट ऑपरेशन आवची फुडे ये ऑस्टिओआर्थरायटिसाचे लक्षण कसं बरं असतं दुखी सोड हय लक्षण एक दुखी जालीची पांय सुजता चमकतना पांय एकदम पडल्यावरी जाता म्हणल्यार इन्स्टेबिलिटी म्हणटा ते आतां तुमी पळयलें थंय बोन टच जावन आशिल्लें तें ताजेर वजन पडटा तेन्ना तें टच जाता ना जाल्यार बोन सरळ दिसता तर पांय मस्त हालच्या लागता जॉयंटा मुवमेंट सडनली वाडता ना जाल्यार ओवर टायम दुखी आसा म्हणून आमी स्टिफ दवरताची तशी करून जॉयंट स्टिफ जाता आनी ऑब्वियस प्रकार म्हणल्यार पांय वांकडे जाता हाता बोट वांकडे जाता कॉमन आर्थरायटीस हातां भितर जाता आनी गंटी भितर जावचे आतां हे नी जॉयंट आर्थरायटीस इज मोर वेअर एंड टेअर म्हणल्यार चड प्राय जाता की जाता मागीर सगळे देहाचे भार ताजेर पडता ते नी जॉयंटाचेर चड पडता हिप जॉयंट आर्थरायटीस मात्र स्वल्प विंगड प्रकार हिप जॉयंट आर्थरायटीस हातूंत तूं मस्त जेनेटिक इन्फ्लुएन्सीस आसून डिस्प्लेजिया म्हणून आसता म्हणल्यार बॉर्न टायम हिप जॉयंट समा ते बॉल एंड सॉकेट कवरेज नसल्यार तातूं हिप जॉयंटान तूं आर्थरायटीस मात्र यंग एजार जावचे तशी तातूं विंगड चायल्डहूड म्हणल्यार सान प्रायरी विंगड टायप इन्फेक्शन्स जावन हिप जॉयंटारी एफेक्शन जावचे कॉमन डेंगू जतरी पुरा असल जत्ता म्हणून हे पुरा जावन हिप जॉयंट प्रॉब्लेम्स हे जनरली यंग एजार जावचे नी जॉयंट प्रॉब्लेम्स ओल्ड एजार आणि नी जॉयंटान प्रॉब्लेम आहे म्हणजे पाया घंटीन तू समस्या येतना तांत उद्दा आणि भरत नव्हे उद्दा भरता केलव जनाल रेश जाता रेश म्हणा पस भरता बेसिकली तांतू नी जॉयंटांत इम्युनिटी नसता हे कार्टिलेज व्हड सरफेस एरिया आसून तांकां ब्लड सप्लाय नसता म्हणल्यार थंय जर बाय चान्स तांतू जर किटाणू बॅक्टेरिया पावले ते मागीर ताका इम्युनिटी थंय बॉडीचे पावना म्हणटकच इन्फेक्शन जावचे सुद्तर मात्र की नाही अशीच आमगेले सामान्य एक काही समस्या नातील मनशाक इन्फेक्शन जाता युजली जावचे प्रकार उणे समस्या नाशिल्ल्या मनशाक जावचे प्रकार उणे कित्याक इम्युनिटी समजल्यार ते नॉर्मली बॉडी रेजिस्टन्स आसता इंजरी जावन जावचे जखम जावन जावचे हे विंगड प्रकार पण नॉर्मली ज्यांची इम्युनिटी सप्रेस्ड आसता म्हणल्यार वीक आसून बाकी खंयचे डिजीज आसून डायबिटीस आसून ह्या पुरा जनाक इन्फेक्शन जावचे प्रकार चान्स चड आसता आता जॉइंट रिप्लेसमेंट म्हणून म्हणले तुम्ही हे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी म्हणतना आता त्यान तू कसं पुरो आमी म्हळ्यार केन्ना कोरचे अगत्य पडटा ते म्हळ्यार खंयची स्टेज म्हळ्यार सांज आसतना कोर येता की नाही ते कंप्लीट झोर जातरी मागीर कोर तर जॉइंट रिप्लेसमेंट हे प्रकार मात्र कंप्लीट जॉइंट झरून जातकची करूं जाता ताजे पुढे जॉइंट रिप्लेसमेंट करची न्ही आणि हांवें एक्सरे दाखयले ताजे हेतू हेची की हाल्ली हे मस्त कमर्शियलायज जाला म्हणल्यार इवन डॉक्टरांक मस्त डॉक्टर आसा तांकां दिसता की बाबा म्हाका गांठी दुखी जाऊ लागली हांव योगेश कामताकडे गेल्यार तो म्हाका ऑपरेशन सांगता अशी तशी आसून पेशंट म्हाका ऑपरेशन कर डॉक्टर म्हणून सांगून येताच हय ते बिकॉज तांकां इन्फ्लुएन्स जावन उरता की बाबा गांठी दुखी जाल्यार ऑपरेशन बट दॅट इज नॉट द केस पेन ह्या विंगड प्रकारान जावन आसच्या पुरो ऍट दॅट स्टेज ते रुमटॉइड आर्थरायटीस ते कंप्लीट मेडिसिन कंप्लीट क्युअर जावच्या पुरो ते रायट सायड आशिल्ले प्रकार पण मात्र ते सिवियर असल्यार ताका ऑपरेशन जाता आता सिवियर असचे नी जॉइंटान तूं जनरली ओल्ड एजार पण हिप जॉइंटांत मात्र यंग एजार सुद्धा सिवियर जावच्या जाता आता तुमकां हांवें एक पेशंटान धाडिल्ले एक फोटोग्राफ दाखयता आता हाका पळयाची वो एकदम सान प्रायरी आता लेफ्ट सायडार तागेले फोटो आसा ताणें साल बरोवन घालां पळय 1984 to 1990 म्हणल्यार तो 13-14 इयर्साचो आसतना समा उबे रावच्या जातालो ताका पण ताका मागीर एक प्रकार एक नमुने ऑटोमॅटीक एक सूज येवन स्टिफनेस प्रकार जाल्ले ताका म्हणटाची एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस ह्या बद्दल तुमकां डॉक्टर सज्जन शेणयान माहिती दिल्ली आसून आसच्या पुरो लास्ट तेची ते जावन ते 3 to 4 इयर्स तागेले कंप्लीट निग्लेक्ट जावन तागेले कंप्लीट स्टिफ जाल्ले आता ते दुसरे पिक्चर पळयल्यार 1984 सुकून 1997 ताय तो समजी निटर अबुजत तशील ताका हय जाल्यार ताका नंतर ते रोग सुरू जाले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस हे रोग यंग जावन करनी वखद करनी म्हणल्यार बेसिकली ताजे ते डायग्नोज जायनी आता हे प्रकार रुमटॉलॉजी हे प्रकार इट्स न्यूली अपकमिंग ब्रांच ताका पुढे समा ट्रीटमेंटूय नाशिल्ले आता विंगड प्रकार ट्रीटमेंट येवन तातूंत मस्त डेव्हलपमेंट जाला तर
तागेले एक्चुअली तो खंय तरी ट्रीटमेंट घेतालो तागेले डायग्नोज जाले लेट पण तितले तरी समा तागेले कंट्रोल येयनी सो ही वॉज नॉट टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेडिकेशन म्हणल्यार जाता तर ताका नीट उबे रावन मुखार पळोवचें जायना आशिल्लें आतां तो मदीं पिक्चर धाडले पळय ताका मुखार पळोवचें म्हणल्यार पांय अशें मुखार पांय मुखार उबारून ताका मुखार पळोवचें जातालें म्हळ्यार तो 97 चुकून 2019 ताई तो तशी बेंड स्ट्रेट रावूं जायना हय हय ताणें मस्त आनी व्हिडिओनी शेअर केल्याची ते तुमकां पुरा कॉम्प्लिकेट जातलें दाखोवच्याक पूण उबे रावचें म्हणल्यार ताका मुखार पळोवचें जायना तागेलें हें म्हणल्यार गांठींत मुवमेंट आसा नी जॉइंटा मुवमेंट आसा नी जॉइंटा वरी ते कंप्लीट तकले पर्यंत तागेले एक हाड जावन आशिल्लें कंप्लीट एक हाड कंप्लीट फ्यूज जावन आशिल्लें तर आतां ह्या प्रकाराक फर्स्ट ट्रीटमेंट करका म्हणल्यार फर्स्ट म्हणल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल हो रोग तागेलो कंट्रोल नाशिल्लो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस ताका समा ट्रीटमेंट करचे म्हणल्यार फक्त हांव हिप रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट आसून आसच्या पुरनी वी हॅव टू हॅव अ कंबायन्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट तर आमी दोगांय जाणांनी वट्टू येवन वी डायग्नोज्ड की तागेले हें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस समा ट्रीटमेंट नाशिल्लें तें ताका समा इंजेक्शन दितकी ताका थोडें बेटर फिलींग आयलें ताका लायट बाकी गांठींत ती स्टिफनेस आशिल्ली तें थोडें उण जालें ताजे मागीर हिप जॉयंट रिप्लेसमेंट कोर न्हू तो आतां उबो रावच्या ताका जाता पळय तो म्हणलो आतां कितले वर्सांनी हांव मुखार पळोवन हांव चमकुच्या म्हाका जाता पूण म्हाका जायना आशिल्लें मस्त एंड ऑल दीस थिंग्स आर पॉसिबल तर सांगचे हेतू म्हणल्यार हिप जॉयंट प्रॉब्लेम्स यंग एजार जाताची आनी हिप जॉयंटांतू इतले डेव्हलपमेंट जाला म्हणल्यार मेटल मटिरियल प्रकारू की इवन 20 इयर्स जारी हांवें ऑपरेशन केल्यार हांव गॅरंटी दिवं शकता ते एक मेटल जॉयंट 50 वर्सां तशी उरता नी जॉयंटांत मात्र तितली टेक्नॉलॉजी जॉयंट रिप्लेसमेंटाची ना तर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट केल्यार खंड ती एक्टिविटी पुरा करूं येता पण नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इज फॉर सीनियर सिटीजन म्हणल्यार व्हड प्राय जातकी मात्र 60 इयर्स जातकी मात्र वरिष्ठ नागरिकांक बिफोर 60 इयर्स आमी मस्त विंगड आयडियाज करताचे म्हणल्यार स्टेम सेल रिप्लेसमेंट हातूंत डेव्हलपमेंट जाला मस्त बाकी टायप्स ऑफ ऑपरेशन्स आसा जातूंत आमी जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रिव्हेंट करचे आमकां येता नी रिप्लेसमेंट तुमी करता तुमी प्रोस्टेट घालताची प्रोस्थेसिस ते प्रोस्थेसिस कितले समय येता एक अंदाज तर हिप जॉइंट प्रोस्थेसिस 50-60 वर्ष चलता आतां विंगड डिझायन आयले ते नी जॉइंट प्रोस्थेसिस इजिली समा घाल्यारी ऍट 60 इयर्स प्लस 25-30 इयर्स इजिली येवच्या पुरो हय युजली सांगताची 10-15 इयर्स म्हणून तशी रायट नी इफ इट इज डन इन द करेक्ट क्वालिटी म्हणल्यार समा तातूंत टेक्निकल जावका इट डज नॉट मॅटर की इंडियन मेटल तुम्ही यूज करा काय इम्पोर्टेड मेटल यूज करा मस्त जाणाल ते कॉन्सेप्ट आसता इम्पोर्टेड मेटल असल्यार लायक चलता तशी काही ना इट इज ओनली इम्पोर्टंट तातूंत टेक्नॉलॉजी लायक आसता तातूंत रिसर्च लायक आसता पण आतां इंडियन तुय मॅन्युफॅक्चर समाजत आसा तर तुमगेले कॉस्टा प्रमाणे आमच्यान हें घालूं जाता इट इज आतां ते आमी ते एक मेटल तातूंत प्रोस्थेसिस घालल्यार त्या एक एक्सटर्नल म्हणजे बाह्य वस्तू दिले दुखून त्या रिजेक्शन म्हणजे की म्हळ्यार देह आमगेले मेटल रिजेक्शन एक्चुअली जायना एलर्जी प्रकार आसात मेटल एलर्जी हो प्रकार आसा मात्र इट इज ओनली ऑन द स्किन आतां हें भितर घालता की युजली जायना तरी कोणाकी जर मेटल एलर्जी निमित्त कसले प्रॉब्लेम असले जाल्यार आमी बिफोर हें ऑपरेशन करचे फुडें आमकां एलर्जी टेस्ट करूं येता आनी कस्टमायज्ड मेटल कोर न्हू वी कॅन म्हणल्यार हें एलर्जी जावचे जे पळय मेटल आसा ताका निक्कल म्हणटाची तर निक्कल मेटलाची एलर्जी मस्त जावना जावचे तर निक्कल हें मटेरियल नासतना आमी जॉयंट रिप्लेसमेंट तयार करूं जाता सो वी कॅन डू दॅट ऑल्सो आतां नी रिप्लेसमेंट करतरी म्हळ्यार जन मस्त भित्ताची ते करूक म्हळ्यार ते केल्यार आमकां पुरा नमनेचे काम करूं जत्तगी नागी आमकां चमकू जत्तगी नागी आमी निदरल कडन जाल्यार बेडरिडन जाल्यार म्हण पुरा म्हण मस्त भंय आसा सो हे कितले सम्मा हे हय तर बेसिकली ऑपरेशन्स हो प्रकार आतां लास्ट एक 20-25 साल जाले आसत 25 वर्सां जाली आसत हांगा ऑलरेडी इट हॅज कम टू इंडिया ताजे फुडें ऑपरेशन करच्याक तितले टेक्निकल एडवान्समेंट नाशिल्लें सेकंड म्हणल्यार आतां हांव तुमकां सांगले प्रकार हिप आनी नी जॉयंट हे स्पेशलिटी विंगड आयल्या तर एज अ स्पेशलिस्ट
तेंच करतना तातूंत मस्त टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स आसताची. इट इज नॉट जस्ट एक बोन कट केलें तातूंत मेटल पार्ट घालें, ते मेटलाचे रोल ना. सो इट इज नॉट की तुमी BMW बायक केली जाल्यार काय मारुती बायक केले BMW लायक चलता अशें काय ना. ड्रायव्हर समजका. सो इट डजंट मॅटर खंयची मेटल, हय रोड समजका ड्रायव्हर समजका. तर ड्रायव्हर म्हणल्यार सर्जन आनी रोड म्हणल्यार पेशंट. तर पेशंटांत ते फोर्स करून ऑपरेशन करून वचो. तांकां जर स्वता जावन तांकां तांगेल क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जावन तांकां तें डिटर्मिनेशन आसल्या जाल्यार ताणें ऑपरेशन करता. ते फोर्स करून केल्यार, बिकॉज ऑपरेशन करतकी थोडे सेन्सिटिव्ह हो प्रकार आसताची, पेन हो प्रकार आसताचे, पण इट इज नॉट द इन्स्टेबिलिटी. विदाउट ऑपरेशन कंटिन्यू केल्यार मस्त पडच्या रिस्क असता. आणि ते पडून मागीर जर बोन फ्रॅक्चर जालें जाल्यार हें ऑपरेशन करूं जायना. तर मागीर क्वॉलिटी ऑफ लायफ मस्त खराब जाता, डिप्रेशन जाता. आतां हें ऑपरेशन समा केल्यार एटलिस्ट एज अ स्पेशलिस्ट म्हगेले लास्ट 7 years 100% पेशंट्स विदीन 24 hours चमकताची. तर दॅट इज एक्चुअली अ रियल डेव्हलपमेंट. वाय विदीन 24 hours चमकताचे म्हणल्यार वी मेक देम वॉक. कित्याक ऑपरेशन निमित्त जे पळय कॉम्प्लिकेशन्स असतात ते मस्त उण जाता. तर आनी समा बॅलन्स आनी हें केल्यार लोकांक मस्त एक्टिविटीज करच्या पुरो. एक तुमकां ताजे बद्दल स्लायड दाखयता. आफ्टर जॉयंट रिप्लेसमेंट मस्त जनाक फॉर प्रेयर्स आमगेले क्रिश्चन बंधुआंक, मुस्लिम बंधुआंक नी डावन करून हें करता. बरें, मुस्लिम आनी क्रिश्चन आसा म्हणूनच आमगेल्या मायांक सकयल घरांत सान कोयर काडच्याक सकयल वांकून हें करता, नील डावन करता, ते करच्या जाता. ते एक्चुअली ते हें करताले देवर हें की कॉन्सेप्ट आशिल्ले की ऑपरेशन जाता नील डावन करच्या नजो, तग्गू बसच्या नजो, तशी काही ना. हें समा केल्यार टेक्निकल 100% असल्यार हें पुरा करूं जाता. आता एक जन सामान्य जन कसं सांगता म्हळ्यार या फालकूट माणे घालून बसचे म्हळ्यार फोल्डेड लेग्स पळय त्या फालकूट माणे घालून नरार बसल्यार नातल्यार इंडियन टॉयलेट यूज केल्यार या आर्थरायटीस चड जाता म्हणटाची. एक्चुअली दॅट इज एब्सोल्युटली रॉंग. हे पुरा वेस्ट मेडिसिन जेन्ना वेस्टर्न जालें पळय, हे वेस्टर्न इन्फ्लुअन्स येवन आमगेल पुरा मायंड पोल्यूट केल्याचे. तर येस, जॉयंट रिप्लेसमेंट जाता की इंडियन टॉयलेट यूज करच्या नजो, हें खरें. कित्याक म्हणल्यार ते मेटल जे पळय आसा ताका तुमी तग्गू बसतना ताजेर मातशी लोड पडना, पण इंडियन टॉयलेटार बसतना जॉयंटा मातशी एकदम थंय लोड पडता आनी तातूंत ते जॉयंट लूज जावचे प्रकार चड जावच्या पुरो. पूण इन अ पर्सन जाचे ऑपरेशन जालें ना, म्हणजे मेटल नाशिल्लें ट्रिटमेंट आसूं न्हू, तग्गू बसल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. हें कॉन्सेप्ट आसा कित्याक जन भिवन अवॉयड करताचे तें एक्चुअली करेक्ट मसल ट्रेनिंग करून इन अर्ली स्टेज ऑफ आर्थरायटीस हें पुरा ट्रेनिंग करूं येता. आतां रिप्लेसमेंट सर्जरीज म्हळ्यार नातर ऑस्टिओ आर्थरायटीस म्हळ्यार आमगेल कुर्टाच हड्डाक आनी पांया गांठी हड्डा मात्र जेवची की नाही हांगा आमगेल खांद्याचे आनी एल्बोक आनी बरो जाता ना, पुरा कडेन जाता. मात्र पांया हाडा जावचे इन्सिडन्स फ्रिक्वन्सी चड, बिकॉज आमी उबे रावन ताजेर आसता. सगळे आंगाचे वेट ताजेर पडता. एक्झॅक्टली ताजेर पडता देखून ताका ते चड जाता. एब्सोल्युटली. तशें पळोवच्या गेल्यार अँकल म्हणटाची मणिगंटू म्हणून कन्नडान म्हणटाची, त्या अँकलाक वैरी कसले म्हळ्यार सगळी देहाचे भार ताजेर न्हू अल्टिमेटली पडटा. तें येता. आतां अँकलाचे स्ट्रेन ऑल्सो, अँकलाचे स्ट्रेन तुमगेल्या नी जॉयंटाचे ट्रान्सफर जाता. तर अँकल एक्झामीन करचें हें मस्त इम्पॉर्टंट. पूण अँकल आर्थरायटीस हो प्रकार आमगेल्या भारतांत तरी तितले कॉमन ना. अब्रॉड जाता पण हांगा तितले कॉमन ना. आणि जॉयंट रिप्लेसमेंट अँकलाचेर मस्त सक्सेसफुल जायना. आता जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जरीक म्हळ्यार नमुनवार यासगी टाइप्स असगी म्हळ्यार नमुन्याचे सर्जरी. हय हय हय. आतां सान प्रायरी ऑपरेशन प्रिव्हेंट करचें येता. फॉर एग्जाम्पल एक तुमकां लायट एक पिक्चर्स दाखयता, एक स्लायड हें करायची. हे की होल सर्जरीचे पिक्चर. आतां तुमकां लेफ्ट सायडान पळय दिसता हे जॉयंटा भितरली पिक्चर. हे वयर तुमकां ते हांव कार्टिलेज दाखयल्लो प्रकार दिसता आनी तातूंत ते शॉक अब्जॉर्बर टिश्यू आसा पळय ते टेर जावन आशिल्लें. ते मदीं पिक्चर दिसता पळय ते टेर जावन स्टक जाल्ले आसा पळय, परत हय रेड असते ते हांवें स्टिच केलां. हें स्टिच केल्यार एट म्हणजे इंजुरी जर समा ट्रीट केलें तें एक्चुअली
प्रिव्हेंट करचें जाता आणि हे स्टिच करचे प्रकार 80% आर्थ्रोस्कोपिस्ट म्हणून करनाची म्हणल्यार तितले टेक्नॉलॉजिकल ना म्हणून स्पेशलिस्ट सेंटर असल्यार वी कॅन प्रिव्हेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट. सिमिलरली एकदम राईट कॉर्नरान तूं पिक्चर पळयाची तग्गू पिक्चर आसता. आर्थ्रोस्कोपी तुम्ही करता की? हांव आर्थ्रोस्कोपी एक्झॅक्टली. तर हांव नी सर्जन. आय डोंट कॉल माय सेल्फ हांव आर्थ्रोस्कोपिस्ट नाल्यार जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अशें म्हणना. कित्याक आय एम इक्वली पॅशनेट अबाउट नॉट डुईंग जॉइंट रिप्लेसमेंट. म्हणजे हे पुरा प्रकार करून यू कॅन प्रिव्हेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट. आता सान प्रायरी इफ वी रियलायज आता पळय सकयल राईट सायडान तूं तग्गू पळय तुमकां बोन एक्सपोज दिसता कार्टिलेजा मदीं खड्डो कसो दिसता तें पुरा हे आसून सुद्दां आमच्यांनी स्टेम सेल ट्रीटमेंट आर्थ्रोस्कोपिक करून ते कार्टिलेज रिजनरेट करच्याकय टेक्नॉलॉजी आमचे कडेन आसा. तर वी कॅन डू स्टेम सेल टेक्नॉलॉजी फॉर म्हणल्यार 50 पेक्षा कमी एज असल्यार आमच्यान करूं जाता. वी कॅन ऑल्सो डू म्हणजे ते आर्थ्रोस्कोपी हे जायन जाल्यार ताजे मुखार स्टेज जाल्यार वी कॅन ऑल्सो डू पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट. म्हणल्यार फॉर यंग पर्सन जॉइंट रिप्लेसमेंट हे पुरा प्रकार करून प्रिव्हेंट करचे जाता. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जत्तरी त्या घायाक आता त्या जागेरी इन्फेक्शन जतकी म्हणजे संक्रामिक जतकी व्हेरी व्हेरी लेस फ्रिक्वेंट म्हणून सुरवातीक केअर घेवका. एकदा ते हील जाल्या उपरांत सुरवातीक ताका थोडे सेन्सिटिव्हिटी उरता 2-3 महिने. तर तेन्ना एक्सरसाइज करचें तातूंत लाईट मसाज करचें चड रब करचें न्ही हे प्रकार इम्पॉर्टंट. पूण नील डावन आनी केल्यार ताजेर रब जावच्या नज हें केअर घेवका. म्हणून नील डावन करतना कुशन घेवका. पण नॉर्मली ताजे उपरांत पळय जेन्ना कोणाक इन्फेक्शन जाता तें ताका हाजे गाया कडेन संबंध ना. तें इन्फेक्शन जावचें ब्लडांतू. म्हणल्यार आमी उलयले पळय कोणाले डायबिटीस आसून डायबिटीस कंट्रोल ना जाल्यार बॉडी इम्युनिटी उणी जाल्यार तें ब्लडांतू इन्फेक्शन नी जॉइंटान येवचें जाता. तर जागृत दवरका. ऑपरेशन जालें जेन्ना खंयचें ताप आयल्यार युरीन इन्फेक्शन चेस्ट इन्फेक्शन जाल्यार इमिजिएटली डॉक्टरा वचून मेळका. इवन सिंपल डेंटल प्रोसिजर करता न्ही डॉक्टरा सांगता की आमगेले भितर हांगा मेटल आसा तें केअर घेना जाल्यार तातूंत मागीर इन्फेक्शन जावन कॉम्प्लिकेट जाता. तशी आता मी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी वतना आमगेले मनांत कसं असतं म्हळ्यार दूख ही उणी जावका त्या आमगेले मेन एक गोल असता आमगेले एक ध्येय ते असता दूख ही उणी जावका. कितले की जणांना अशी ह्या मना दवरन तांणी ऑलरेडी त्या सर्जरी कोरन शल्यक्रिया कोरन आसताची जाल्यार कितले की पण ताका हजत म्हळ्यार तांगेले ते सर्जरी समजावन आसना. ताचे निमित्त तांकां दूख ही ऑपरेशन जत्तरे आसता. ऑपरेशन केलेले शल्यक्रिया केलेले आमगेले उद्देश कसो आशिल्ले दूख ही नब्बुका म्हणून जाल्यार ताचे नंतर ऑपरेशन सर्जरी नंतर त्या दूख आसता. तो सो तसा मनशान कसं करता. तर हे वर्ल्डान तूं पुरा स्टॅटिस्टिक्स पळोवन आसा. दॅट इज वाय सर्जरी करतना क्वालिटी लायक आसका हें इम्पॉर्टंट. सर्जरी करतना मस्त जन भियेताची म्हणल्यार कॉस्ट चड आसच्या पुरकी तातूंत कॉस्ट चड आसल्यार आमी कसो करता सर्जरी. तर सर्जरी करतना क्वालिटी समा आसचें हें चड इम्पॉर्टंट. मस्त जन ऑपरेशन जाता की ऑपरेशनान तूं कॉम्प्लिकेशन जावन उरता तें पेशंटाक कम्युनिकेट जालें नासता. तर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन जाय आसतना करचें हें इम्पॉर्टंट. अननेसेसरी नीड ना जाल्यार ऑपरेशन केल्यार तातूंत दुखी उरचे चान्स चड. बिकॉज सपोज आर्थरायटीस सिवियर नासतना ऑपरेशन केल्यार ऑटोमॅटिकली मेटल रिलेटेड थोडे सेन्सिटिव्हिटी उरताच नवे. आता तुमकां स्लाइड दाखयता. ऑपरेशन करताना आता हो पिक्चर तुमकां दिसता तो ऑपरेशन करताना पिक्चर. ऑपरेशन करताना आता पळय हांव सूट आनी घालून आसता. ऑपरेशन थिएटरान फॅसिलिटी आसची इम्पॉर्टंट. तातूंत कॉस्ट इज वन फॅक्टर. पण ते कॉस्टांत त्या रेंजा भितर तुमकां एक्सप्लेन करून ऑपरेशन करताना कसलेंच एकय बारीक फॅक्टर सोडचें नज. तर इवन आता हांव ऑपरेशन करताना हांव तो स्पेस सूट घाल्लो पळय तातूंत तुमकां हांव ऑपरेशनार तातूंत ब्रीद करना. तर हे पुरा फॅक्टर इम्पॉर्टंट. हें यूज करचें इम्पॉर्टंट. पण ते मेटलाचेर आमच्यांनी लायट चिपर मेटलान यूज करचें जाता. आतां तातूंत टू मेक शुअर प्रत्येक पेशंटाक सक्सेस रेट जावचे सेन्सिटिव्हिटी आनी हें उरता अप टू 1 year लोकांक उरताची थोडें पेन आनी तें मसलांत आनी एक्सरसाइज समा केल्यार समज जाता. आतां रायट सायडार तुमकां पळय चार्ट दिसता हें तर प्रत्येक जो पळय स्पेशलिस्ट आसा ते खरें जर वर्ल्ड बेस्ट वी कॉल इट कितें तें सेंटर ऑफ एक्सलन्स तशें आसल्यार आमी प्रत्येक पेशंटाचेर
मॉनिटर कोर न्हू ते तागेले रिकवर जाता की ना हें पळोवन ताजेर हें एक रिसर्च आनी ऑडिट हें आसचें मस्त इम्पॉर्टंट. आतां रायट सायडार आमी प्रत्येक वर्साक आमी स्टॅटिस्टिक्स दवरल्याची तर अजून पर्यंत यू कॅन सी ऑपरेशन रिलेटेड आमगेले कॉम्प्लिकेशन मस्त उणे आसाची. 98 to 100% पेशंट विदीन 24 hours चमकताची आणि विदीन 4 to 5 days स्टेप्स करताची. तर वन्स वी गेट दिस आमकां खबर आसा की मुखार वचून करेक्ट ट्रेनिंग असल्यार तांगेली हे क्वालिटी समजतले. कॉस्ट इज वन साइड पण हे क्वालिटी मेंटेन करचे इम्पॉर्टंट. दुसरी तुमकां दाखोवची म्हणल्यार आनी एक स्लाइड दाखयता. आतां आमी आनी एक रिसर्च करताचे एज अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स. ऑपरेशन जाता की मसल जर समा इम्प्रुवमेंट जायना जाल्यार पेशंटाचे बॅलन्स समोर ना आनी ताजे निमित्त तांकां पेन आसचा पुरो. तर हाजेर आमी मस्त रिसर्च करताचे. तर आतां आमगेले हे दोन प्रकार आमी टेस्टिंग करून ज्या जनांक ऑपरेशनाक गरज ना आणि ज्या जनांक ऑपरेशन केल्ले आसून जांकां दुखी आसा ते आमी हे गॅजेट्सांनी आमी ते सम करताचे. म्हणल्यार आतां रायट सायडार तुमकां पिक्चर दिसता पळय ते आमी पेशंटाचे बॅलन्स टेस्ट करताचे आनी ताजेर तुमकां बॅलन्स कळटा म्हणल्यार मसल सम ना जाल्यार तें कळटा. आमकां मसल एक्सरसाइज दिवं येता. लेफ्ट सायडार पळय तुमकां दिसता ते पेशंटाची शेप आनी गेट एबनॉर्मॅलिटी कळटा तर ताजेर आमी उपाय हे एक्सरसाइज दिवन करताचे. तर कसले सांगू ना तेंची. सो वन इज क्वालिटी ड्युरिंग सर्जरी. सेकंड थिंग इज कंप्लीट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह केअर म्हणल्यार एक्सरसाइज प्लस सर्जरी हें पुरो वट्टू. आणि हांव पुढे सांगिल्लें तशें ॲज रिक्वायर्ड फॉर द पेशंट म्हणल्यार वट्टू डॉक्टराचे एक्सपर्टीज जावन फिजिओथेरपी हें पुरा वट्टू असल्यार सक्सेस रेट ऑटोमॅटिकली तुमगेले क्लोज टू 100% जाता. आता ऑस्टिओआर्थरायटीस मागशी घालूक म्हणल्यार पोस्टपोन करूक कसले इंजेक्शन जे वखद जे तसं कसले आसा. अर्ली स्टेजार मस्त प्रकार हें आसा. आतां सुजी मस्त इन्फ्लेमेशन मस्त आयल्यार स्टिरॉयड प्रकार इंजेक्शन येता पण मॉडरेट कॉर्टिझोन पण तें करेक्ट इंडिकेशनां दिवका ते परत परत रिपीट केल्यार जॉयंट खराब जाता. तशीच विंगड प्रकारात इंजेक्शन आयल्या म्हणल्यार जेली इंजेक्शन आयल्या स्टेम सेल टायप इंजेक्शन आयल्या म्हणल्यार मॉडरेट स्टेजार तें करूं येता. तें आतां हांवें तुमकां आर्थ्रोस्कोपी स्लायड जाल्ले त्या वेळा हांव मस्त तें ट्रिटमेंट करता. म्हणल्यार सान प्रायासून आर्थरायटीस जाल्ले आसून त्या लोकां खातीर. अदरवायज जांकां पळय इंजेक्शनां गरज ना ते पेशंटाक एज्युकेट करून तांकां समा ते बॅलन्स टेस्टिंग करून एक्सरसाइजान ते सम करूं तर तें पुरा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टंट. ये बोन मिनरल डेन्सिटी टेस्ट म्हण करताची ह्या कोणी कोरका आनी कितली पंता कोरका म्हळ्यार वर्सा एक पंता कोरका गे नाही 6 महिना एक पंता कोरका गे ते कसं म्हणटा तुम्ही? नॉट नेसेसरली. हे मस्त कॅम्प्स आनी हे करून ते ॲडवर्टायज करताची पण ते कॅम्प्सांत पळय BMD टेस्ट करता ते एक्युरेट मेजर न्ही. ते खरें एक्युरेट मेजर पळोवका जाल्यार एक एक्सरे टायप ताजी टेस्ट येता डेक्सा स्कॅन म्हणून. एक्चुअली ते यंग एज लोकांक गरज ना तर तांकां बोन पेन्स आसल्यार आमी एक्झामीन करून तांकां विटमिन्स आनी एक्सरसाइज दिताची तातूंत मस्त समज जाता. पण हे अवेर आसका कोणान म्हणलें एस्पेशली आमगेले बायल मनशांक जांकां मेनोपॉज वगी जावचे जांगेले हॉर्मोन्स चेंज जावन विंगड ट्रीटमेंट आसता तांकां पुरा जनाक ऑस्टिओपोरोसिस टेस्ट केल्यार लायक. तर तें रेग्युलरली करचें म्हणून गरज ना पण तुमकां जर एक टायर्ड फिलींग येता बेगीन तुमकां काम करतना मन जायना एक हाडा पांयांक वेग पेन्स येता जाल्यार टेस्ट करचें लायक. आनी एक 2 पंत टेस्ट केल्या पुरो. टेस्ट करता की तुमकां ट्रीटमेंट कसं करचें म्हणून डॉक्टराक कळटा. हय एक ना 2 टोटल 2 परत परत करच्या नाका. आणि ट्रीटमेंट करता की एक 6 महिन्यान 1 वर्सान परत केल्यार तुमगे ट्रीटमेंट समजत की ना हें कळटा आनी परत परत रिपीट करच्या गरज ना. आता स्पोर्ट्स इंजुरी जेवो नातल्यार नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नंतर ना कसले एक सर्जरी नंतर फिजिओथेरपीचे पात्र कसले? व्हेरी इम्पॉर्टंट. फिजिओथेरपी पेशंटान मनार घेवका. हे फिजिओथेरपी कमर्शियल फिजिओथेरपी आसच्या नज. ते फिजिओथेरपी लोकांक दिसता ते मसाज करचे नाल्यार लायट लावचे हे प्रकार समनी. फिजिओथेरपी म्हणल्यार तुमगेले मसल्स तुमी यूज करचे ते कशे प्रकार तुमी एक्सरसाइज करचे ह्या निमित्त तुमकां माहिती दिवची ते कोरका तुमीची. तर
अर्ली स्टेज आर्थरायटीस असल्यार मात्र एक्सरसाइज करून ते रिवर्स करचा जाता तुमगेले रायट हॅबिट्स इनकल्केट केल्यार तुमकां तग्गू बसून नील डावन करून शिकोवचा जाता आफ्टर ऑपरेशन फिजिओथेरपी व्हेरी इम्पॉर्टंट एटलीस्ट फॉर अ इयर मस्त जन कशें ऑपरेशन जाता की एक 10-15 वेळा 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फिजिओथेरपिस्ट आपयताची मागीर विसरून वताची म्हणून आमी हे बॅलन्स टेस्टिंग मशीन हाडलां कित्याक तांतूं आमकां पेशंटाक तुमगेले मसल कशी एक्ट जाता तुमगेली गेट कशी समास की ना तुम्ही अशी चमकाता ऑपरेशन करून अशी चमकाता म्हणल्यार तुमगेले कुटाचे हाड आसा करचा जाय हें पुरा एज्युकेशन दिवन पेशंटाक आमी एनकरेज करता की तुमी स्वता कराचे सो आवर एम इज आमी एज्युकेशन करचें 1 म्हयन्यान 2 म्हयने एक पंत पळयल्यार पुरो आनी पेशंटान घर वचून एक्सरसाइज करचें तें खरें फिजिओथेरपी नॉट जस्ट गोईंग टू फिजिओथेरपिस्ट रिपीटेड शिकून फिजिओथेरपिस्टाला शिकून घरकडे घरकडे करचें म्हणल्यार तुमगेले दुड्डूय वाचता आनी एक्चुअली समज येता एक्सरसाइज आता आमगेले 1 घंटो आमगेले कार्यक्रमाचे 1 घंटो जायत आयले तशें हांव एक अखेरीचे एक प्रश्न म्हणून निमगीता आमगेले स्वस्थ हड्डाचे आमी देखरेख कोरका जाल्यार कशा नमन्याचे आहार घेवका आनी कशा नमन्याचे व्यायाम कोरका आनी तांतू आमी आतां धूम्रपान या मद्यपान करचे ताचे निमित्त कसा समस्या आसा तर आहार म्हणल्यार आतां आमी पळयलां आमगेले आज्याले आनी फूड जनरेशन्सान तितले आर्थरायटीस नाशिल्ले आतां आर्थरायटीस मस्त चड जाला कित्याक म्हणल्यार आमगेले आज्याल टायमार कोक चिप्स क्रिस्प्स हे पुरा नाशिल्ले आतां सॉफ्ट ड्रिंक्स मस्त जाल्या फ्रायड फूड्स मस्त जाल्या मस्त जन होल फूड खायनाची आमगेले चेडवांक पार्टी जाय म्हणल्यार तांकां मॅकडॉनल्ड्सां वचून पार्टी जावका घरकडे इडली आनी चपाती करता म्हणल्यार नाका हे पुरा प्रकार आमी आमगेले यंग जनरेशन इन्फ्लुएन्स करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट यंग एजारी समा पॉस्चर डेव्हलप करचे हे इम्पॉर्टंट आतां कोविड निमित्त हे प्रकार पुरा वाडल्या म्हणल्यार इवन चेडू आतां भायर वचून चड खेळनाची दीसभर बसून मोबायलाचेर अशी बसताची कंप्युटराचेर अशी बसताची हे पॉस्चर समना जावन आमगेले आर्थरायटीस प्रकार मस्त यंग एजारी जाल्ल्या तर लाईट एक्सरसाइजीस हातूं वायट पॉस्चर आसून मसल टायटनेस जाता हॅमस्ट्रिंग टायटनेस बॅक टायटनेस हे मस्त कॉमन जाला तर एक रेग्युलर जनरल सांगचे म्हणल्यार कष्ट पण एक बेसिक हेल्दी योगा गुड होलसम डायट अशें म्हणून हांव तुमकां सांगना की दूद पियाची प्रत्येक जाणा दूध पिवूं जायना पण गुड फ्रेश फ्रुट्स वेजिटेबल्स फिश जाल्यार फिश दॅट इज हांव अशें म्हणना पण गुड फूड होल प्रिपेर्ड फूड नॉट जस्ट फ्रायड फूड एक्सरसाइज योगा हे पुरा प्रकार इम्पॉर्टंट आनी यंग एजार आमी आमगेले यंग जनरेशनार आमी इन्फ्लुएन्स करता सिमिलरली लायट तुमकां कसली इजा असल्यार आमगेले मस्त स्पेशलिस्ट अवेलेबल आसाची डोंट निग्लेक्ट युअर प्रॉब्लेम यंग एजारी तुमी तुमगेले प्रॉब्लेम जाणून घेवची एज्युकेट युअर सेल्फ अबाउट युअर प्रॉब्लेम आनी सीक हेल्प ॲट एन अर्ली स्टेज कित्याक लेट स्टेज जाल्यार मागीर तुमकां सर्जरी निमित्त दुसरे आनी गड हें नासता सोल्युशन मागीर सांगता कसं म्हणल्यार डॉक्टरान पळोवच भितर सर्जरी म्हणल्यार हय बिकॉज वी हॅव टू थिंक आमी खंयच्या स्टेजार गेल्ले आनी मागीर धूम्रपान आनी मद्यपान हय ऑब्वियसली स्मोकिंग हें कसलेय निमित्त नो सिगरेट कॅन बी गुड फॉर द बोन्स स्मोकिंगा निमित्त तुमगेले बोना सर्क्युलेशनूय मस्त उणें जावचें आर्थरायटीस प्रकार चड जावचे मद्यपान इज अ थीन लायन तर यू कॅनॉट रेकमेंड इट पूण खंयचेय प्रकार चड मॉडरेशन सोशल हें असल्यार ओके सोशली पिल्यार ओके बट तें सुद्दां विदीन लिमिट्स ओके इतले वेळ ऑर्थोपिडा ऑल अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट ह्या विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर योगेश डी कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॅम थँक्यू तशीच आमगेले आरोग्य भाग्य ह्या श्रृंखलेचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं मागता